आतां गांवांत सायकलींनी भोंवून अटेंड करपाचे दीस आतां उरूं ना. दुसरी गजाल म्हाका सांगात, काल तांणी ठरयलें की आमी आउटसोर्स केले 6 म्हयन्या पयलीं बिल्स दिवपाक, आमी आतां ती काडून GL कडेन दितात. हें विष्णू बाब पयलींच करपाक जायनाशिल्लें. मात जें दिगंबर बाब म्हणटा की मॅनेजमेंटाचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून, डोंट यू थिंक दीस इज अगेन हो जो प्रॉब्लेम जाला मॅनेजमेंट सारको नासूनच जाला. GL कडेनच जर दिवपाक जाय आशिल्लें जाल्यार आउटसोर्स करून आनी ते कितें भाशे प्रयोग करून पळयताले. आउटसोर्सिंग करून लक्षांत आयलें की ताजो व्हडलो फायदो जायना, चुको चड जातात, भरमसाट बिलां लोकांक वता आनी एज पर कंज्युमर कितें जाता, डिपार्टमेंट सांगता पयलीं पयशे भर, मागीर तूं म्हणजे कंज्युमर कोर्टान सुद्दां फाल्यां जर कोण ते म्हणटा तूं भर बील भरून मागीर तुज्यान हें करूं येता, ताच्या पयलीं ना. बरोबर. पूण हातून लोक लटकतात. सो कितें आतां कितले तरी लोकांक बिलां चड येता. दुसरी गोश्ट की बिलांचो पळय जो बटवडो तो वेवस्थीत जायना. बिलां पयलीं लोकां मेरेन पावूं जाय टायम टू टायम आनी बिलाचें पेमेंट करपाची वेवस्था सोंपी आसूं जाय. हें जें बिलाचें नाटक आशिल्लें आउटसोर्स करपाचें, दॅट वॉज अ मिस्टेक. नाही, म्हाका दिसता असो प्रयत्न पयलीं सुद्दां जाल्लो आउटसोर्स करपाचो, भायल्यान बिलां हें करपाची, पूण तितलो तो एफिशियंटली जावना आनी ताका लागून अजून बिलांच्या पयलीं जाल्लो न्ही. हिमाचल प्रदेशचे कोण तरी कंपनी ट्राय केल्ली पूण ते तितले सक्सेसफूल जालें ना. गोंयांत कशें आसा, गोंयांत लोक खूश जाता की म्हयन्याचें बील ताका मेळ्ळें जालें. 3 म्हयन्याचें 2 म्हयन्याचें बिलां जर ताका हातां पडलीं तागेलें सगळें बजेट इफेक्ट जाता आनी इज ग्रावंड रियलिटी. म्हणजे आतां मागीर तेन्ना ते थोडे मिटर रिडरां इलेक्शनाची ड्युटी घालताले आनी कितें घालताले, तरेतरेचे प्रश्न आसताले आनी ताका लागून बिलां 2-2, 3-3 म्हयन्याचीं बिलां येवप. आतां एका म्हयन्याचें बिल आयलें जाल्यार तो तें झूप करून भरता. आतां भरपाच्या बाबतींत सुद्दां तूं म्हटलें त्या भशेन मडगांव ऑफिसांत तेन्ना स्टार्ट केल्लें की कोणें हाडपाचें आपलें बिल चेक त्या हें दवरतालें, बॉक्स दवरता, मागीर तूं रावपा जाय येना, तूं तें हें करपाचें, रसीद तुका ऑटोमॅटिकली घरा कडेन जाताली. म्हणजे अशी सुद्दां पद्दत तशी केल्ली. GL कॅन डू इट इफेक्टिवली. सिन्स GL हॅपन्स टू बी ए गोवा गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन, ताका लागून प्रोबेबली दे आर इन ए बेटर पोजिशन because they may be able to interact with the electricity department, find out the difficulties, at least find out the difficulties. कंज्युमराक आज कशें आसा, कंज्युमर आज गोवा गव्हर्मेंटाच्या इलेक्ट्रिसिटीचेर हांव सदांच म्हज्या स्टाफाक सांगतालो, तुमी लक्षांत दवरा की आज पर्यंत वीज सप्लाय करपाक दुसरी कंपनी येवना. फाल्यां समज एक खंयची दुसरी कंपनी आयली आनी तांणी म्हटलें की आमी वीज सप्लाय करता म्हणून तेंच्यांनी हाडून, जाल्यार मागीर लोक खंयची बेस्ट एफिशियंट कॉम्पिटिशन तयार जातलें. वी आर फॉर्च्युनेट म्हणून तांकां स्टाफाक सांगतालो तुमी लक्षांत दवरा, फाल्यां कोणी कंपिटिटर जाल्यार तुमकांय त्रास जातले, तेन्ना तुमी एफिशियन्सी दाखयात अशें म्हणून. विश्वा, म्हाका एक गजाल सांगा, कालचो तुमचो जो कमेंट आशिल्लो अदानी वेलो ताजेर बरेच मातसो वाद जालो, बरेच कमेंट्सय आयले की तुमी सजेस्ट केलें की तांचे कडच्यान घेवची जेन्ना तांचो ऑस्ट्रेलियाचो प्रोजेक्ट कार्यरत जातलो. वाय यू स्पेसिफिकली मेन्शन अदानी? वेर यू पुशिंग समबडीज अजेंडा? नो, नॉट एट ऑल. पण खूब थोड्या लोकांक खबर आसा की ऑस्ट्रेलियन गव्हर्मेंटान ताजो प्रोजेक्ट पास केला. बरोबर. बिकॉज ताजे वयल्यान ऑस्ट्रेलियांत खूब वादंग जाल्ले. बरोच काळ तो लटकल्लो. 2010 तांणी तो सबमीट केल्लो आनी 4 वर्सांनी तांकां आतां फिजिबिलिटी अप्रुवल मेळ्ळा. बरोबर. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोल मायन्स देव गॉट. कितें फुडल्या 60 वर्सां ती चालू उरपाची इतली तांचे कडेन थंय कोळशाचो सांठो मेळटलो. आतां येदो व्हडलो सांठो ही कंपनी जर मेळटा, तातूंतल्यान एक आय मीन 100 मिलियन लोकांक वीज दिवपा इतली क्षमता जर तातूंत आसा जाल्यार म्हजें म्हणणें आसा की गोंयांत ताचो कित्याक फायदो घेवचो न्ही. आमची डिपेंडन्सी तरी कमी जातली. फाल्यां नॉर्दर्न ग्रीड सावदर्न ग्रीडाची वीज जी आमकां येता ही तशीच उरतली काय कितें आमच्यांनी सांगूंक जायना. कित्याक कोरबा आनी आतां बाकी कडेन थंय खूब प्रॉब्लेम्स जावपाक लागले. जे पावर प्लांट ऑलरेडी एक्झिस्टींग आहा ते तांकां. बरोबर न्ही. सो फुडलें प्रोविजन म्हणून काय तरी करप. तुमगे अदानीची प्रपोजल एक गोष्ट तातूंत एक गोष्ट अशी आसा की अडानी ऑलरेडी हॅव देअर ऑपरेशन्स इन गोवा. एमपीटीन एक बर्थ सद्या तांचे कडेन, भविश्यान कोणाक खबर कदाचित 2 किंवा 3 बर्थ आसूं शकतले. हें जर उरलें जाल्यार इट इज बेटर टू सजेस्ट न्हू यू कॉन्टॅक्ट अडानी. तुमकां आतां भितर कितें पॉलिटिक्स दिसता काय बरें दिसता प्रपोजल काय नाका अदानी बिदानी नाका? पहिली गजाल म्हणजे गोंय राज्याची वार्षिक पावराची रिक्वायरमेंट कितली आसा हें आमी पळोवपा जाय आनी फुडले 10 वर्सां आमकां मॅक्झिमम कितली वीज लागतली हें दुसरें. आज सद्या तूं बारीक पळयत जाल्यार ऑफ पीक अवर्स म्हणटा, जाका आमी ऑफ पीक अवर्स म्हणटा. पीक अवर्स आमी सांजचे 6 ते 10 हे पीक अवर्स म्हणटात
आणि ताजे नंतर बाकीचे सगळे आसा ते ऑफ पीक अवर्स. बरोबर. आमचो लोड पळय जो आसता तो पीक अवर्सांक चड आसता, हे पयलीं पासून गोंयची स्पेशालिटी. आणि ऑफ पीक अवर्सांक आमचो लोड ड्रॉप जाता. मागीर आज आयच्या हातूंत पळयत जाल्यार तुका 480 बी असो 480 ते 500 हो पीक अवर्सांत आसतलो. आणि ऑफ पीक अवर्सांक गेलो जाल्यार तुका 380, समटायम्स इट फॉल्स डावन टू इवन 340. आज कशें आसा, मेटास्ट्रीप बंद आहा, मार्मगोवा स्टील बंद आहा, मांडवी पॅलेट्स बंद आसा, काही स्पॉन्ज आयनाचे प्लांट सुद्दां सारखे चलनात. हे कंज्यूम करताले खूप पावर कंज्यूम करता. दे आर गिविंग रेव्हेन्यू टू द पावर डिपार्टमेंट. ताका लागूनय मातसो रिक्वायरमेंट तसो मातसो फॉल जाता. आतां फुडल्या 5 वर्सांत जर आमी पळयलें किंवा 10 वर्सां पळयलो तो बेसिकली जे स्टील युनिट्स आसले पळय हाजे ते बंद, मायनिंगाचो जो इफेक्ट पळय हाजेर जाला ते बंद पडले. आतां कुंदील म्हण, आमोण्या पीक आयन प्लांट जे ते बंद पडल्यान खूप पावर. पण तुमकां दिसता अदानी इज एन ऑप्शन ऑर ना? सध्या छत्तीसगडांत जो ब्लॉक गव्हर्मेंटाक मेळिल्लो आसा ताज्या मार्फत म्हणजे ताजो जेन्ना कॉमेर्स जातलो ते म्हाका दिसता 450 सुमार मेगावॅट थंयच्यान मेळटली. आनी एट मच चिपर रेट. म्हणजे तांचे हाजे प्रमाणे ते पयले 250 कितले 10% सुमार सेकंड फर्स्ट रिफ्युजल आहा तांकां. म्हणजे 10% एडिशनल दिवपाचे आहा. तें धरलें जाल्यार 450 मेळपाक हरकत ना. आनी 450 मेळटा ती खूब हातून मेळटली. म्हणजे कंपॅरेटिवली इट वील बी एट मच लेस रेट. थर्मल प्लांट न्ही तो, कोल बेस्ड प्लांट. करेक्ट. म्हणजे तें जर गणित पळयलें जाल्यार म्हाका दिसना गोंयची विजेची हे मागणी एकदम तशी हाय हाजेर वतली अशी म्हाका दिसना. म्हणजे सध्या तरी म्हाका दिसता हो प्लांट स्टार्ट जातकीर चिंता करपाक अडानीची पावर जरी ती ऑस्ट्रेलियाक ताका ताजे मॉडेलिटी ताजे फॉर्मेलिटी कोणाक खबर ना. म्हणजे ताजे कंडिशन्स कितें आसा, वेदर द पावर वील फ्लो फ्रॉम देयर ऑर हियर तेही कांय खबर ना. दॅट यू हॅव टू सी द मॉडेलिटीज. यू विल ऑल्सो प्रिफर छत्तीसगड टू अडानी. 300 किलोमीटर रेल लायन अप टू द पोर्ट. सो तुमकांय बी तुगेले अदानी परत छत्तीसगड परवडटा. जी राज्याक सवाय मेळटली ती परवडटा. अडानी किंवा कोणी अजून अडानी फाल्यां जर म्हाका हाजे परत सवाय दिता, वाय नॉट टेक इट, वॉट इज बॅड. मिनिस्टराचे खूब आरोप जाताले पॉवर मिनिस्टराचेर की पॉवर मिनिस्टर तितले एफिशियंटली काम करनात म्हणून. तुमकां दिसता की पॉवर मिनिस्टरान सुदारपाची गरज आसा? न्ही, म्हाका दिसता पॉवर मिनिस्टरान मातशें चड एक्टीव जावपाची गरज. सी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो असो आसा की डे नायट यू हॅव टू स्लॉगर. आनी एक्टीव जावपाची गरज. म्हज्या वेळार हांवें जशे ते त्रास काडल्या ते फक्त हांव जाणा. बरोबर. म्हणजे इट इज नॉट दॅट तूं कॉम्प्लेसंट रावपाक शकना. म्हणजे म्हजें थिंकींग अशें आसतालें की इमॅजीन हांव म्हज्या लायनमॅनाक सांगतलो, पण म्हज्या लायनमॅना कडेन इंजिनियरा कडेन रिलेशन एक्सलंट आशिल्लें. म्हणजे रातचो हांव 12 वरांची कोणाकी हक्कान फोन मारलो, तो लायनमॅन इमिजिएटली वचून काम करून येवन म्हाका परत सांगतलो सर आपणे रिस्टोर केली म्हणून. म्हणजे दॅट सॉर्ट ऑफ रिलेशन आय एन्जॉयड. हांव तांकां एकच सांगतलो, हांव म्हणलें तुमी दोळे मुखार चित्र दवरा की तुमच्या भुरग्याची फाल्यां SSCची एग्जाम आसा, सकाळीं 11 पेपर आहा. तो भुरगो शिकपा बसला रातचो 11 वरांची, 12 वरांची ताची लायट वता. तुजें इमेजन एज ए बापूय कितें जातलें हें चित्र तुजे दोळ्या मुखार दवर. हें हांव तांकां सांगतालो. पूण त्याच बरोबर हांव तांकां आउट ऑफ द वे वचून हेल्प करतालो. म्हणजे म्हाका याद जाता तेन्ना एक भुरग्याचे आमचे वयर लायनीर चडिल्ले आसतना हात दोनी हें जाल्ले, वेळीप समाजाचो भुरगो आशिल्लो, ताचे दोनी हात कट करचे पडले. आमी खूब ट्राय केली, ताका केलिंग धाडलो, थंय हें केलें तें केलें, पूण सेव करपाक शकले ना आमी. त्या भुरग्याक आमी मागीर एकच भुरगो आशिल्लो आवय बापायचो, हांव तांच्या घरा कडेन गेलो आनी त्या भुरग्याक आमी हात घालून दिले, मेकनायज्ड हँड्स दोनी घाले. एक सिग्नल आमी त्या वेळाचेर लायनमॅनाक बी दिलो. गव्हर्मेंट केअर्स फॉर देम. कारण हांव काल सुद्दां हांवें सांगलां सगळ्यांत म्हत्वाचो घटक पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो तो लायन हेल्पर. आज पर्यंत जे एक्सिडेंट जाल्या तुजो रिकॉर्ड काडून पळयत तुका दिसतलें की हेच लोक मेल्यात किंवा हेच लोक इंज्युअर्ड जाल्यात. तेन्ना जो पर्यंत तांकां कॉन्फिडन्स येना की आमचो मिनिस्टर जायत किंवा आमचे सरकार जायत किंवा पॉवर मिनिस्ट्री जायत ही आमचे फाटल्यान ठामपणे उबे रावता, तो पर्यंत तांचे कडच्यान ते डेडिकेशन येवपाना. हें हांवें काल म्हज्या फायनल वर्ड्स तुमचो पॉवर मिनिस्टराक सल्लो कितें? पॉवर मिनिस्टराचें व्हडलें कितें आसा, ही इज नॉट टेक्नो सावी. ही इज मंत्र्याक बी कोण तरी बाबडो बिबडो म्हणटा बरें आसता. नाही पण सांगता म्हाका सल्लो इतलोच की ताणें कांय व्हायब्रंट ऑफिसर घेवचे एट की प्लेसीस. डिपार्टमेंट आनी एक्टीव जावपाक जाय. डिपार्टमेंटाक थोडो हें करपाची गरज आसा. सी एक प्रमुख कारण कितें जालां सांगता, पॉवर डिपार्टमेंट इज समथींग वीच हॅज टू बी अपडेट वीथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी.
we cannot have 20th century thinking and then talk of 21st century. पावर डिपार्टमेंटाक खूब कडेन आतां अशें जालां की जे आमचे एई जावं हे पोस्टा वयले जे लोक आसा हे जवळ आतां 30 वर्सां पयलीं बीन एई जाल्ले. तुम्ही म्हणटात की वायब्रंट ऑफिसर हाडात आनी डिपार्टमेंट एक्टिव्ह करा. Yeah, because see what happened for a long time. This department had one chief engineer who had 6 extensions. 6. Time for revamp. There is a time for revamp. New thinking has to be. खूप महत्वाचो विचार आसा. दोन्ही पॅनलिस्टान जाला दिगंबरान जाला की एक्टिव्ह पॉवर मिनिस्टरान स्वता आसचें जाल्यार विष्णुबाग म्हणटा खंय तरी तितलेच व्हायब्रंट तुजे कडेन ऑफिसरूय आसपा जाय जाल्यारच हो सगळो जो लायटीचो जो सद्याक आपा लिपा चलता तो जाग्यार पडटलो. तुमी दोगी जाण आयले म्हाका खूब पॉझिटिव्ह चर्चा जाली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.